रातीच्या सुमार 10:30 वरांचेर बेतूल नाकेरी हांगा एक स्फोट जालो. वो स्फोट इतलो भयानक आशिल्लो की सायडीची जी विशेके घरां आशिल्ली ती हादरली. एक मोठो आवाज जालो आनी सगळे लोक जागी जावन हांगा धांवट येयले. हांगच्या लोकांनी अशी आमकां म्हायती दिल्या पयलीं स्थानीक लोकांनी की हांगची जी घरां आशिल्ली तांकां क्रॅक केल्ले आसा. तेजे नंतर तेणी गांवचो जो आमदार आशिल्लो एल्टन ताका आपोवन SP हांगा पावल्यात. बाकीची यंत्रणा सरकारी यंत्रणा हांगा पावल्ली आसा. हांगा लोकांक आमकां लायट दिसता थंय स्फोट जाला आनी हांगा लोकांक पुलिसांनी आडोवन दवरलेले आसा. अशी म्हायती मेळटा की जो दारू गोळाचो सांठो आशिल्लो तो एक सांठोवन दवरलेलो एक कडेन आनी तेजो स्फोट जाला आनी तेकोन आनी दारूगोळा आसा तो तेजो ब्लास्ट जावपाचे चान्सीस आसा. रातीचे सुमार 3:30 जाल्यार 1.5 वर जावन गेला तरी पूण अजून लोकांक थंय वचपाक दिवना. फक्त SP गेल्ले आसात आनी सरकारी कांय मनीस गेल्ले आसात. स्थानीक हांगा पंच येयल्लो, सरपंच येयल्लो आनी जेन्ना ते खंय ऑफिशियल्स येयल्ले ते हे ऑपरेट करता दारूगोळा सांठा ऑपरेट करता तांकां लोकांनी जाब विचारलो की पंचायतीचें परमिशन नासतना हांवें कशें केलें. तेंचे मदीं कांय शाब्दीक चकमक जाली. लोकांनी तांकां फाल्यां जाब विचारपा खातीर लोक एकठांय जातले अशी आमकां म्हायती दिल्या. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.